कंटिन्युएशन ऑफ ह्याच टॉपिकाचें ते म्हळ्यार बेसिकली आमी कित्या खातीर हें करतात ही एड कॅम्पेन्स किंवा ही नरेटिव्स किंवा कॅम्पेन स्टायल्स ज्यो हे पयल्यो ती एक नरेटिव्ह सेट करपा खातीर प्रत्येक राजकीय पक्षाक आपलो मेसेज लोकां म्हळ्यार पावोवपाचो उद्देश आसता. बट तुवें जो इश्यू काडलो जागे वयल्यान हांव परेश प्रभाकरांची सुरवात करता की ह्या इलेक्शनाक सामके ज्वलंत इश्यूज म्हणटा ते कितें बदल दिसता, बदल जाय, घातकी पातकी काय नवी सकाळ. सो इश्यूज जे आसात न्ही म्हाका एक गजाल दिसता ना म्हाका दोन गजाली दिसतात. एक म्हळ्यार प्रत्येक ह्या राजकीय पक्षांनी आपले नरेटिव्ह सेट करपाचो प्रयत्न कशें केलो. आशिल्लें की भारतीय जनता पक्षा फुडें खूब आव्हानां ह्या इलेक्शनाक आशिल्ली. एक तर तांची आयात जी केली त्या बद्दल लोकां मदीं एक प्रचंड एक नाराजी दिश्टी पडटाली सगळ्याक. आणि ताका लागून तांणी इलेक्शन जावच्या पयलींच फुडाफुडी सुरवात केली की तांणी आमदारांक घेतले आपले कडेन, अपक्षांक घेतले आनी खंय तरी आपली एक इमेज सुदारपाचो प्रयत्न केलो. इवन तिकेट डिक्लेअर करतना सुद्दां जर पळयत जाल्यार एक खंय तरी केडराकूय थोडो थारावपाचो तांणी प्रयत्न केलो. दयानंद मांद्रेकरा सारक्याक तिकेट दिली, तवडकरा सारक्याक दिली. म्हणजे खंय तरी एक सगळ्यांकूच आमी आयात उमेदवारांक तिकेट दिता अशें जावचें न्हय लोकां फुडें हो तांणी प्रयत्न केलो. दुसरी तांचे फुडें आव्हान कितें आशिल्लें की कोवीड मिसमॅनेजमेंट जे जालें किंवा जे काही चुकीच्यो गोश्टी जाल्यो भाजप सरकारच्या काळान ताका खंय तरी कुशीक दवरपा खातीर आमी केल्लें डेव्हलपमेंट असो एक तांणी एक लोकां फुडें आनी ते सगळे फाटल्यान धुकलपाचो एक यत्न केलो. ना एक गजाल दिसता की इश्यूज कुशीक पडले कारण गोंयच्या मतदारा मुखार एक ताज्याकी व्हडलो इश्यू आशिल्लो जें 2017च्या उपरांत जालें. त्या तरेचें राजकारण किंवा त्या तरेचो राजकीय वर्ग आमकां परत निवडून हाडपाक जाय काय नाका हो सगळ्यांत व्हडलो इश्यू जालो असो दिसता. जाका लागून बाकीचे जे इश्यू आसात जांकां आमी आमगे दैनंदीन हातूंत भितर ज्वलंत इश्यू म्हणटात ते इश्यू कुशीक पडले अशें दिसता. एक म्हळ्यार राजकीय पक्षांनी स्वताचे नरेटिव्ह सेट करपाचो केलो तो प्रयत्न. दुसरो एक मतदार म्हणून म्हाका दिसलें की मुगेले इश्यू मागीर पळोवया हें राजकारण असली राजकारण आमकां जाय काय कितें दिसता. दुसरें कितें जालें जाणा ह्या इलेक्शनाक फायर ब्रँड असो ओपोजिशन लिडर नाशिल्लो. बाकीची सगळी इलेक्शनां जर पयली आमी 2012चें उदाहरण घे पर्रीकर आशिल्लो आनी तो काँग्रेसच्या मंत्र्यांचे नांवां घेवन आरोप करतालो आनी आपूण सत्तेर आयल्या नंतर हाका भितर उडयता ताका भितर उडयता अशा पद्दतीचे आश्वासन ते अपील जाताले यंग वोटरांक. दुसरे भ्रश्टाचाराचेर उलयतालो. ह्या हातून जर काँग्रेसीक ती संदी आशिल्ली ती तांच्यांनी तितली व्हडली उखलूं ना आनी जे ओपोजिशन लिडर तशा पद्दतीचोच नाशिल्लो गोंयांत म्हणजे जो मांडटलो की ऑक्सिजन ना इतले लोक मेले, कोविडा खातीर इतलो प्रॉब्लेम जालो, करप्शन हे पळय हांगा जालें बेश्टे अशे पेपर सुद्दां 4 दाखयल्या पुरो आशिल्ले की हे पळय अशें जालें म्हणून. ही मरे अनुपस्थिती जी पर्रीकराची आशिल्ली ती जाणवली पण पर्रीकराची मातशी तरी कोणी भरून काडपाचे ओपोजिशन लेवलार ते जावना. कितें म्हणटात दिगंबर रावाच्यान जालना गिरीशाच्यान कितें जावना ते सांगता कितें जावना ते सांगता. ते आपल्याच मतदारसंघात लढत उरले ते भायल्या मतदारसंघात वचून हे करू शकले ना. उत्तर गोंयांत ते काँग्रेसचे जुवारी नदी ओलांडून उत्तर गोंयांत कितले पावले साऊथ गोंयचे लिडर काँग्रेसचे साखळेची राहुल गांधीची सभा ते आयले हय त्या दिसा जो दिगंबर कामत उलयला हांव अजाप जालो. दिगंबर कामत इतलो एग्रेसिव्ह असू शकता. साखळी एक तांच्यांनी घेतिल्लो आमी न्ही कितलेशे ना आनी राहुल गांधीची फर्स्ट टायम जी सभा जाली पळय तेका त्यांनी स्टँडर्डपणा राहुल गांधी म्हणजे म्हाका दिसपाक लागलो की नाव ही बिकम टू मच मॅच्युअर्ड पद्दतीन तो खूप बऱ्यापैकी उलयलो. काँग्रेसने शेवटच्या टप्प्यान फुडें आयली अशें म्हाका दिसता. सुरवाती खूप फाटी राहुल गांधीच्या एका सभेत सगळे एनवायरमेंट त्यांच्यानी चेंज करून उडयले साखळे. दॅट वॉज सरप्राईज म्हणजे लास्ट वाक्य सारकें आशिल्लें कितें जावं हें तशें वचो प्रमोदाचें जें लास्ट वाक्य आसलें उलयतना की कितें जावं हे तशें वचो अशें जें वातावरण आशिल्लें त्या वातावरणाचो फायदो काँग्रेसीन तूं कितें म्हणटा की लोकांच्या मुखार हांव मतदार म्हणून म्हणटा राजकीय पक्ष ना जाल्यार म्हारगाई पासून म्हारगाई आशिल्ली मायनींग 10 वर्सां बंद आशिल्ली एनएच हायवे आशिल्लो मोलेचो विशय आशिल्लो एक सुंदर एक विशय ना म्हणून कोविडा खातीर 3792 लोक मेले. कित्याक म्हणटा ही गजाल म्हाका नाही कोविडा पासून 3000 लोक गेले बरोबर. त्याच्या पेक्षा तितूनले हांव कितें म्हणटा ते बरेचशे नॅचरल पद्दतीन गेले की आनी खंयच्या पद्दतीन गेले थोड्यांकडे दुर्लक्ष जालें हे सगळें मान्य आसा. पूण सगळ्यात वायट गजाल ही गोंयांत जाली म्हणजे गोंयच्या इतिहासान हो जो डॉट बसला पळय तो केन्नाच वयचो ना.
हांगा जवळपास 150 पीपल तडफडत मेले तडफडत बिकॉज लॅक ऑफ ऑक्सिजन. करेक्ट आय कम्प्लिटली अग्री सागर बट म्हाका एक कित्याक प्रकर्शान जाणवली की हे सगळे इशू ना न्ही हे सगळे इशू आशिल्ले हांव ना खंयचोच म्हणना तो मागीर 3 लिनियर प्रोजेक्टांचो इशू आसूं एक गजाल एक मतदार म्हणून आतां पयलीं आमी कितें उलयलें की राजकीय पक्ष कितें नरेटिव्ह सेट करपाक पळयताले अल्टिमेटली मतदार म्हण म्हजें नरेटिव्ह कितें आशिल्लें मतदार म्हण म्हजें नरेटिव्ह आशिल्लें 2017च्या उपरांत हांणी जी फकाणां केलेल्यात ही जी नालायकपण केल्यात आनी ह्यो ज्यो उडयो मारल्यात हे जाय म्हाका काय नाका म्हजे मुखार हे हो सगळे प्रश्न मागं आशिल्लो. ज्यांच्यानी उड्यो मतदार मारला म्हण म्हजे मुखार हो प्रश्न नाही नाही ज्यांच्यानी उड्यो हे मारला इशू पयलीं जाग्यार घालया सारकें. मागीर म्हजी बाकीची इशू पळय पूण कशें जालें की तें आसतना सुद्दां बाकी राजकीय पक्षांनी हीच पक्षांतरां सुरू केली न्ही की अशें न्ही की बाबा मतदाराक जरी भाजपाचेर जेन्ना दोश दिता तुमी की तुमी इतले लोकांक घेतले ना, हांव फक्त भाजपाचेर तशें म्हणना. ना, तशें हांव म्हणना. म्हणटा फुडाफुडीच्या ना, ना, बरोबर. राजकारणाचेर. फुडाफुडीचें राजकारण राजकीय पक्षांनी सगळ्यात सुरू केले हो जो भाग आसा न्ही म्हणजे कोणाकडे विश्वासान पळोवचें मतदारांनी रुलींग पार्टी आसा म्हणटकूच तेंच्यांनी कितें सांगलें पयल्याच एका सभेक तुवें आयकलें आसता पळय पयल्या एका सभेक तेंच्यांनी सांगलें की आमी आतां 22 ओके आमकांय दिसलें की अरे भारतीय जनता पक्ष परते सत्तेचेर येता अशें ते म्हणटा खरोच भितून अर्थ आसा काय म्हणून जेन्ना हांव फोंड्याची सभा पळयली रवी नायकाच्या हितून तेन्ना सांगलें की रवी नायक आतां भितून आयलो की 22चे न्ही 26 जाले म्हणून हांव अजाप जालो 26 जाले म्हणून आणि ज्या दिसा रोहन खंवटे बीजेपीन जॉईन जालो त्या दिसा तेंच्यांनी 27 म्हणून सांगले आतां हो असो आंकडो म्हटल्यार भाजपाचो वाडत वयता काय कितें हो म्हाका परत प्रश्न पडलो कळ्ळें न्ही ग्रावंड रियलिटी आमी समजून घेवपाक जाय ग्राउंड रियलिटी भाजपाक कळली त्यांच्याकडे 27 सिटींग एमएलए असताना ते 22+22 म्हणून आशिल्ले नाही. त्यांनी ऑलरेडी 5 लोकांक पाडून उडयले तेतून जर खबर आशिल्लें नाही सगळ्यात त्याच्या फुडें झाली न्ही हे पळय, कितें जातली अशी सगळ्यात महत्वाचो मुद्दो म्हणजे तुम्ही पूर्णपणे सत्तेचेर येता अशें तुम्ही डिक्लेअर केलें ओके वील एग्री फॉर दॅट मागीर तुमकां हे अशे जे सटर फटर बिटर आसले तांकां सगळ्यांक लोकांक भितून घेवपाची गरज कितें पडली ताचे कारण तांकां रियलिटी कळिल्ली पयलीं ताका लागून फुडाफुडी ना म्हणजे कशें आसा हो विरोधाभास असो दिसलो म्हाका नाही निवडणुकी उपरांत फुडाफुडी केल्यार मतदार दोश दितले म्हणून निवडणूक जावच्या पयलींच आपले कडेन घेवया ही म्हणजे हें जें धोरण जालें न्ही तातूंतल्यान ते सगळ्यांक तांणी घेतले आनी तांकां कळिल्ली न्ही रियलिटी की कशें आसता की आमी हरतले आमचें सरकार जावचें ना अशें कोणूच सांगचो ना. ओके